हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसलना आंबेली. आयज हो एक व्हिडिओ करता. एका जायती कडेन लिगल टर्म्स आसतली वीच आय मे नॉट बी एन एक्सपर्ट. मुगे हो व्हिडिओ आयकील म्हणटरीच डोंट डिपेंड ओनली ऑन माय व्हिडिओ बट यू ऑल ऑल्सो टेक एडवायस फ्रॉम लिगल एक्सपर्ट्स. पयले सुवातेर ह्या दिसांनी जायती हे जाण टर्म्स आयको येताय. जायते जाणांनी व्हिडिओय काडला. आमगेलो आनी एकलो एक्टिविस्ट रामाबाब काणकोणकरांनी ह्या मुद्द्याचेर उलयलां पयलें आनी हितून टर्म्स यूज केले एसचीत म्हूण ESCHEAT. ते उतरांतूच तुमकां मिनींग दिसती पडटा. एस आनी चिट्स म्हणजे चिटींग करपा अशें. आतां what is this escheat? Escheat is a type of a law which allows any authority of a state or a pradesh or a country to take possession of any property, bank accounts or any other assets. This is escheat. Escheatacho हो धाकलो व्हिडिओ आहे. The state laws governing abandoned property are known as escheat laws because the property escheats to the state. Every state does this. Type your state name and the word escheat into the search engine, and the State Department that handles unclaimed property should be one of the first results. Now, most states require employers to contact employees in an attempt to keep unclaimed wages from becoming abandoned property. They are also generally required to file annual reports with the state. आता दुसरे वर्ड म्हणजे बोना वेकंत्या. द बोना वेकंत्या म्हणल्यार कितें? हेय लॉ तेसलो आसतो बट दीस इज मोर स्पेसिफायड टू गुड्स. एनी गुड्स ते भाशेन. समटायम्स हितून थोड्या लोकांगे सॅलरी दिवूं येता वेजीस. एक एक फावटी एक मनशागे सॅलरी पेंडींग आसता. मनीस तो मता आनी तेगे पयलीं जायते बॅलन्स ते कंपनीको आसताय वो कोणाकूय ऑथॉरिटीको आसताय. थिंगाय तो लागू जाता एक्चुली. पूण आमी गोंयांत जो फोकस कोताय दॅट इज मेनली ऑन लँड. आतां एसचीत लॉ ऑलरेडी फ्रॉम जुलाय 10th हॅज बीन मेड एप्लिकेबल इन गोवा बाय द स्टेट गव्हर्मेंट. आतां बील केदोन येयलें, केदोन वेटींग जालें, केदोन पास जालें तें म्हाका तितूली फूल आयडिया ना हेजेर. बट हेजेर म्हाका दिसता एटलिस्ट आमगेले ओपोजिशन लिडरान बाब युरी आलेमान हेजेर मातशें मेनली नदर दवरूंक जाय आसलेली, इन्क्लुडींग ऑल द ओपोजिशन MLAs एज वेल एज द रुलींग. आतां रुलिंगाचेर व्हडलो भरोस दवरून ना कित्याक दे आर आउट टू सेल गोवन प्रॉपर्टीज टू आवटसायडर्स. आनी तेमगे बॉस जो सुप्रिमो तेंगे आहा BJP गव्हर्मेंटान डॉक्टर प्रमोद सावंत तो कितें सांगत ते रुलींग आहाय ते फॉलो कोतायच. बट आय डोंट नो वॉट वेंट रॉंग एंड हाव ऑल दीस थिंग्स वेंट ऑन सायलंटली इन स्पायट ऑफ द ओपोजिशन्स बींग देर. आतां तेजे पोस्टमॉर्टम कोश्नो आमी. बट आतां लेट अस सी वॉट हॅपन्स हियर. आनी ते एसचीट लँड पळय आहा ते we have seen this type of law was applied especially after the partition of India and जायते स्टेटीनी तो लागू जालो. A similar type of situation, it is not the same. गोंयांत जेन्ना पुर्तुगेज गेले तेन्नाय थोड्या जाग्यांचे गोळे हे भाशेन जालां आसतले. आनी पुर्तुगेज जे 400-450 वर्सां आहले तेदोना तेम हो एसचीत लॉ म्हूण इन टोटो एप्लाय केलोले इन्फॉर्मेशन हुयना. बट
they might have used this type of law board in a different format. तेमकडे यूज केला आसतलो. आता this was being applied on large tracts of land which were abandoned, where the person who possessed was not known. Ownership trace जायनासलेली. ते दोना ते जमीन वताले फॉर द कॉमन कॉज कम्युनिटी लेवलाचेर. आता हिंगा हो लॉ हाडपा कारण हेगे नियत म्हाका बरी लागना दोतोर प्रमोद सावंताली. कित्याक हो गोंय लॉ लावप मातशें डिफिकल्टी जाता. कित्याक गोंय आमगे जॉग्राफी जावं डेमोग्राफी जावं आमगे भुरग्यांचे एमिग्रंट जावं इमिग्रंट जावं इज टोटली डिफरंट. आनी चडशे इट वील एफेक्ट अ लॉट ऑफ गोवन्स, स्पेशली आमगेल्या मायनॉरिटीजांक. कित्याक दीस लॉ इज नॉट ओनली गोइंग टू बी एप्लायड फॉर लार्ज ट्रॅक्ट्स ऑफ लँड, इवन ऑन स्मॉल प्रॉपर्टीज. जेन्ना आमगेले गोंयकार शिफ्ट जावन गेले थोडे जाण, जायत वर्स ते येयले न्हय. आपल्यागे प्रॉपर्टी आहा म्हण थिंगा. कित्याक सदां म्हणणी आहा जमीन कोण वतले ही उबा न्हू. तो ते भाशेन ते भावडतात ते भाडे आपापल्या कामा बिमा गेले. पूण आतां हो लॉ पळय हाडा हितू दीस हॅज बीन कॅमोफ्लॉइज्ड. आनी हितू तेम कितें कोताय इनोसंट गोंयकारांक गेली जे गोंयांत रावनाय भायल्या देशांनी आहाय, जे प्रॉपर्टी केन्नाय चोवपाक पावल न्हय, ती प्रॉपर्टी हाडप करपाक खबरूय येवना. सो आनी तो रायट दिल तेमी लो लेवल ऑफिसरांक गोंयांत. सो नाव एसेंब्लीन आतां इमिजिएट एसेंब्लीन हो थिंगा भासाभास जावन हो लॉ स्ट्रायक डावन करून जालें जाल्यार बरें जातलें, इन्क्लुडींग द रुलींग MLAs एंड द ऑपोजिशन MLAs along with the opposition leader. So they should fight it out. कित्याक गोंय आमगेली स्टेट धाकली. हिंगा इट इज नॉट अ रायट वे टू डील विथ दीस थिंग. आतां हें सगळ्यांक जालें लेट्स से. पूण एक मुगेलो एक हंबल रिक्वेस्ट हात जोडून सांगता. सगळे आमचे गोंयकार जे गोंयांत रावताय जावं केन्नाय आमी काणकोण रावत भाटा आमगेले प्रॉपर्टी आहा आनी आमी रावताय मडगांव. मेनी टायम वी डोंट इवन विजीट दॅट प्लेस सम ऑफ अस. सो तेका लागून आमी करप कितें आतां? वॉट इज द सोल्युशन? फर्स्ट ऑफ ऑल इमिजिएटली सगळ्यांक उपकार मागता सगळीं आपआपल्या गेले हाऊस टॅक्स भराय टायम टू टायम. नंबर 1. नंबर 2 वॉटर बिल भराय. नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी बिल भराय. नंबर 4 नेबरां सांगून दवराय कोणूय इन्क्वायरी करूं येयली जाल्यार तुमी रावताय म्हूण. नंबर 5 घरा कडेन एक धाकलो नोटीस बोर्ड येसमारे अलॉंग विथ द कॉन्टॅक्ट नंबर्स दॅट द ओनर्स ऑफ दीस आर स्टेईंग हियर आर ऑन वेकेशन म्हूण. And number 5 need not always depend on always the neighbors. कित्याक एक एक कडेन केन्नाय नेबर्स कडेन एनिमिटी आसोन मुद्दम कडेन तुम रावनाय म्हणीत. सो नेबरांक सांगपाक बरी खबर. बट जी घरां आयसोलेटेड एरिया आहाय नेबर्स नाय थिंगा एक बोर्ड बरोवन मारल्यार बरो. तशेंच कोणालोय जो बँक अकाउंट आहा गोंयांत प्लीज डू ऑपरेट द बँक अकाउंट. आयदर युअर डेपॉझिट ऑर विथड्रॉ कीप द बँक अकाउंट एलायव. तो डॉर्मंट जावपाक दिनाकाय. डॉर्मंट जातलो मागीर डेड जातलो आनी दॅन दीस पीपल कॅन टेक ओवर दॅट अकाउंट एज वेल एज द मनी. तशेंच आनी एक सत्राय दुरे जी प्रॉपर्टी जी अनक्लेम प्रॉपर्टी आसता कोण क्लेम करूं येयलो ना. And if it belongs to you and you have not been there to claim that property for more than 12 years, थिंग जर तर कोणेय वचोन तितून भिराड करून रावल जायत, tomorrow that person can claim the rights on that property also. If it is private and government property जायत कोणेय 30 वर्स थिंग रावल म्हूण प्रूव केल जायत, that fellow also can claim the rights over that property. So आता ह्या लॉ प्रमाणे even after the government takes over the property,
there are certain laws by which you can take the possession of the property जावं, goods जावं, bank account जावं, or assets. But that procedure is going to be very complicated. So precaution is better than cure. So I सांगितले ते भाशेन ते 4-5 वस्तू जाग्यार घाले. आता कितें? Let us come to the law. And the law कित म्हणटा? केदोनसान आहा. Was this law in India prevailing? Difficult. थोड्या कडेन digest जायना कडेन you people may not like it, what I am saying. This law did exist in India. It was there. Yes. So, have these acts been practically put into use in India? Yes. Zaite stateनी झाला. Could this law also be applicable in Goa? Yes. At the law म्हूण alternate, I don't know, such laws were there. आता प्रमोद सावंतान हो लॉ कित्याक मुद्दम परत रिइंट्रोड्यूस केल्ल्या भशेन केला. अगेन आय से चड कोण मायनॉरिटीजांक हू आर नॉट स्टेईंग इन गोवा एंड हॅज नॉट इवन कम बॅक टू देअर ओन लँड, आपल्या मायभूमी येवन आपल्यागे प्रॉपर्टी चॅक करून फेन्सिंग करून कंपाऊंड बांदून ती दवरना आसतली. आनी लास्ट एंड नॉट द लिस्ट, some people may not like it. Parents, it is better that while we are alive, कितें आमकडे 5 मीटर देखून जमीन आजायतू ती भुरग्यामध्ये एक वील करून दवरे. आपूण मर कुसान आपल्याक आसतले आनी मेल म्हणटरीच आपल्यागे अमक्या भुरग्या आसतो म्हूण. कित्याक एक कुसात सम पीपल मे नॉट एग्री बिकॉज एक फावटी थोडी भुरगीं आपापल्या पेरंट्सा चोयनाय पासून एक कुसा वील जाल म्हणटरीच. So that legal expertise तुम घेवपाची and you all please see in whatever way you all can do the little damage control that can be done. गोंयकार all over the world हेजेर मातशें तुमी लक्ष घाले and do the needful. आनी जात तितुलो अमगेलो व्हिडिओ चड करून आउट ऑफ गोवा लोक पळय आहा त्या ग्रुपांनी त्या इंडिविज्युअल्सांक शेअर करे. Try to understand the meaning of what is Eschat law and what is Bona Vacantia law. And whether the law is already applied in Goa? Yes. Whether it was there in India? Yes. Now what can we do? Some of the precautions I have given, तेजा चड precaution गोळे आसतली that you can take the advice from the experts. देव बरें करूं. Thank you very much.